welcome to Garden of Glory. Romans 13 speaks of honor, obedience, and urgency. As darkness deepens in the world, the Word calls us to wake up and to put on Christ. Are you clothed for battle or asleep in the night? रोमकारांक पत्र ओवेस्वर 13 वळी 1 ते 14. सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती काय. सगळीं मनशां सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती रावची, कित्याक देवान दिल्ल्या शिवाय अधिकार ना. अधिकार चलयतल्यांच्या हातांत देवानूच अधिकार घाला. म्हणटच जीं कोण अधिकार चलयतल्यांक विरोध करतात तीं देवाचे स्थापणेक विरोध करतात. विरोध करतात तीं आपुणूच आपणाचेर खास्तीचें फर्मोण ओडून हाडटात. बरें करतल्यांक न्हय, पूण वायट करतल्यांक की अधिकाऱ्यांची भिरांत आसूंक जाय. अधिकाऱ्यांक भियेनासतना आसूंक सोदताय तर बरें तें कर आनी तांची तुका वाखाणी आसतली. तुज्या बऱ्याक तीं देवाची सेवा करतात. वायट मात करशी जाल्यार भियोन राव. तरवार घेवन रावलोलो तो बेश्टोच न्हय, तो देवाची सेवा करता देखूनच. वायट करतात तांचे कडसून तो देवाच्या क्रोधाचें फारीकपण घेता. म्हणटच देवाच्या क्रोधाचे भिरांतीकूच लागून न्हय, पूण तुमचे अंतस्करूनच तुमकां अशें करूंक सांगता देखून तुमी अधिकाऱ्यांक खालती रावंक जाय. तुमी दंड फारीक करतात ताचें कारण तेंच, कित्याक सरकारी मनशां घास घेवन हो आपलो कायदो पाळटात तेन्ना तीं देवाचीच सेवा करतात. जण एकल्याक फारीक करचें आसा तें ताका फारीक करात. दंड फारीक करूंक जाय ताका दंड फारीक करात. शिदाव फारीक करूंक जाय ताका शिदाव फारीक करात. बिडा धरूंक जाय तांची बिडा धरात. मान दिवंक जाय तांकां मान दियात. मोग आनी सोमूर्त. कोणाच्याच कसल्याच रिणांत रावूं नाकात. तुमकां एकूच रीण आसूंक जाय तें हें, एकामेकाचो मोग करप. कारण जीं कोण पेल्याचो मोग करतात तांणी आख्खी सोमूर्त पाळली. परद्वार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, आशा धरूं नये आनी आसात तितल्यो हेर सगळ्यो आज्ञा हे एकेच आज्ञेंत आटापलोल्यो आसात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वायट करिना. म्हणटच जीं कोण मोग करतात तीं सोमूर्त सोपूर्णायेन पाळतात. उजवाडाचीं भुरगीं. काळ पावलो म्हूण तुमी तोर जाणोत. न्हिदींतली उठचो वगत जालो. आमी भावार्थ धरलो त्या दिसा परस आमची सोडवण आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो वायट करण्यो सोडून दिवया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन दिसा उजवाडाच्या कोरण्यांक लागुया. दिसा उजवाडाक सोंपता तशें माणसुगेन आमी चलुया. दुमशाणां नाकांत, बेबदिकाय नाका, पोजोडपण ओ बेमोर्याद नाका, झगडीं आनी नाटकायो नाकांत. तुमच्या पातकी सोयंबाच्या ओंदवण्या पोरमाणें चलूं नाकांत, पूण तांचेर झूज करूंक दुसरीं हातयारां सोडून
खुद सोमिया जेजू क्रिस्ताक धोरात. Paul tells us the night is nearly over. The day is almost here. This is not the time to be passive. We are called to wake up, cast off the works of darkness, and put on the armor of light. The world is watching. Heaven is waiting. And now, more than ever, we must be clothed not in pride, lust, or fear, but in Christ Jesus Himself. Let us pray. Lord, awaken our spirits. Teach us to walk in honor, to love without condition, and to live with urgency. Clothe us today in Christ. Cover our minds, our hearts, our walk with your presence. Let your light shine through us in these last days. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Kuru.